पहिली म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार लास्ट टायम 5 वर्सां भितर जी कामां केल्ली आसता भरपूर प्रमाणात कामां केल्ली त्या विश्वासाचेर आमचे सगळ्यांक परत एकदा निवडून लोकांनी दिल्ले आसा त्या खातीर गांवच्या लोकांचे धन्यवाद आनी तशेंच थँक्यू। त्याच बरोबर जी कामां उरला मे बी अरावंड जी कामां आमी चालीक लायली आनी थोडी कामां जी उरला ती करपाचो एक ध्येय आमच्या मनान आसतलो, ती दृश्टी आमचे कडेन आसतली। जावं तो बोगमालो ग्रावंड आसूं मागीर आनी कसले मेजर प्रकल्प आसतले वॉटर पायपलायन आसूं किंवा गांवांत आमच्या इलेक्ट्रिसिटीचो मेजर इशू आसूं त्याच बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आसा त्याच बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आसा। आमी इलेक्शनाक खूब गजाली एक्सपिरियन्स केला, लोकांची मतांय आमी भोंवता आसतना खूब जाणांनी मांडलेली आहा त्या प्रमाणे आमी फुडलीं 5 वर्सां काम करतले, गांवच्या विकासा खातीर पूर्णपणे काम करपाचो ध्येय आसता। म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार ह्या पॅनलाक आनी ह्या गांवाक भरपूर प्रमाणात लास्ट पंचायत मिनिस्टर आसल्या कारणान मोविन गुदिन्होचो भरपूर प्रमाणात हात आसलो। तशेंच आतांय परत डेव्हलपमेंट करपा खातीर परत एकदा मोविन गुदिन्हो यांच्या कडेन पंचायत मिनिस्ट्री आसल्या कारणान आनी बीजेपीचे सरकार पावरान आसल्या कारणान तेंचो भरपूर प्रमाणे ह्या पंचायतीक आदार आसलो आनी फुडें आसतलो अशी आशा बाळगता। थँक्यू। I'm very happy today to be elected as a deputy sarpanch. First of all, त्या कारगान दिता आयचे दिसाक लागून आनी म्हजे सगळे बारबर आहाय पळय ती वी आर ऑल इक्वली वी आर युनायटेड आनी आमी प्रॉमीस करता सगळी एकठांय जावन आमी डेव्हलपमेंट मुखार व्हरतली, आमचे विलेज एक बरो जाता तितलो बरो विलेज करपाक। आय सर्वड 3 वर्सां सरपंच म्हूण हारलें and before that I was a punch, but सगळे लोकांचं कॉपरेशन आनी सपोर्ट मेळोन हांव परतून एक डिफरंट वॉर्डान हांव परतून कॉन्टेस्टान निवडून येयल्लें आहा। सो परतून सगळ्यांक हांव कारजांतान देव बरें करता आनी हांव आय विल एन्श्योर दॅट आय गिव माय बेस्ट टू द विलेज। A lot of plans, as I said even earlier, the 3 main things, the water supply, electricity, we all are going to work unitedly towards the development of our village. My main hetu to contest was development in a better way. So with the sarpanch and the rest of the punch members, I assure I'm going to work together for the development. Firstly, I would like to congratulate आमचो सरपंच आसा संकल्प महाले आनी आमचे डेप्युटी लॉरेन। सो एक बरी गजाल जावन आसा की आमचो यूथ एक फुडें सरला आनी ताका एक चान्स मेळ्ळा टू बिकम सरपंच एंड टू शो एंड गायड एवरी वन हाव द यूथ कॅन डेवलप in a very unique way and they are a positive thinking, they are the education that they have been carrying, the way they have integrated everything will be put into force and आमी मोविन सराच्या आदारान आनी आमचे the rest of the 6 members we definitely will together and will put our foot forward and a strong foot forward for development of Bogmalo Panchayat.